आज बीजेपीन आपल्या साऊथ गोवाची जी लोकसभेची जी तिकीट आशिल्ली ती डिक्लेअर केली. तितून जी पल्लवी देंपो आसा त्यांचें नांव अनावन्स जालां बीजेपीचे साऊथ गोवा कॅन्डिडेट म्हणून. आनी हेजेरूच जे काँग्रेसीचे जे प्रेसिडेंट आसा अमित पाटकर हेंच्यांनी कमेंट केला की खंय बीजेपीक कोण कॅन्डिडेट मेळना म्हणून तेंच्यांनी काल जॉयन जालेल्या एक मेंबराक म्हणल्यारूच पल्लवी देंपोक आयज खंय तिकीट काडून तेंच्यांनी तिचें नांव डिक्लेअर केलां. See, 2 दीस पयलीं when we took the press conference, त्या press conferencean I had told Sadanand Sheikh Tanawade to name 4 BJP कार्यकर्त्यास. And I had said 24 hours राहा, I will tell you why. आणि now तांचो भांडा फुटला. Now they have given the ticket to a person who I probably believe that has joined BJP today. That is, I don't know, this is an information which I got. तो जे कार्यकर्त्यांनी 20 वर्सां बटाटवडे खाले, च्या पिऊन दीस काढून ही पार्टी संघटना उभी केली, अशा वेळाचेर ते एक फायनान्शियल बॅकग्राऊंड पळोवन तांणी हाडून आज एक मनशाक तिकीट दिल्ली आसा. आय थिंक तांचे स्वताचे कार्यकर्ते, स्वताचो केडर will show them in this election. And from day one, I've been telling that South Goa Congress Party will win the seat. Today, I think, jenna now declare zala, tenna, it is sad that BJP आपले स्वतःचे कार्यकर्तो कोण सापडलो ना. When 5 names had gone from their Pradesh Election Committee, त्या नावान हे नाव नाशिल्ले. फाटल्या दिसांनी जेन्ना प्रधानमंत्रीन सांगले की महिला, तेन्ना तांच्यो ज्यो महिला ज्यो झेडपी आसात, ज्यो तांच्यो फोंडेच्यो ज्यो RSS केडराच्यो कार्यकर्ते आसात, तांची नांवां जेन्ना मुखार आयिल्ली, आज सडनलीच एक बिझनेस हाऊसाचे बायलेचें नाव आणि एक श्रीमंत मनशाचें नाव आयलें. सो दीस शोज दॅट जी मोदीची रणनीती आसा, जे मोदी क्रोनी कॅपिटलिस्ट जे ताचे जे मित्र आसा तांकां घेवन जो हो देश चलोवपाक सोदता, सेम थिंग इज गोइंग टू हॅपन इन गोवा. ओके, सो ह्या कॅन्डिडेटचो तुमच्या कॅन्डिडेट इफेक्ट पडचो ना म्हणटा साऊथ गोवा? ना, आमी पयलींच सांगला की बीजेपी कडेन कॅन्डिडेट ना साऊथ गोवान, म्हणून तांकां इतलो तेंप लागलो. आणि जो कॅन्डिडेट तांणी दिला तो तांच्या सिस्टमांतलोच न्ही कॅन्डिडेट. सो दीस शोज दॅट बीजेपी कडेन स्वताच्या केडराचो स्वताचो कार्यकर्तोच नाशिल्लो साऊथ गोवान. So South Goa is our seat only that we are going to win. And now हाजे repercussions तांकां आतां नॉर्थ गोवाकूय वतले. नॉर्थ गोवा when I had said की intelligence report सांगता 50-50%. Now with this declare of candidate, North Goa also we are going to win. अमित बाबा, एकूच तुमच्याकडे ऑलरेडी आसा न्ही तुमच्याकडे साऊथान, तुम्ही पण अजून डिक्लेअर कित्याक जायना? अजून आता ऑलमोस्ट चालू. हांवें एक्चुअली काल सुद्दां सांगिल्लें पळय की आमची CEC इज ऑन 27th. आणि आफ्टर दॅट मीटिंग आय थिंक मोस्ट ऑफ द मिडिया चॅनल्स ब्रॉट इट आउट. सो 27th मिटिंगेन ते आमचे वी गोइंग टू डिक्लेअर बोथ द नेम्स. आय मीन लास्ट सो मेनी डेज वी आर सेइंग की दोन्ही सीटां आमी बरोबर डिक्लेअर करतले. इन दॅट CEC मीटिंग आवर सेंट्रल इलेक्शन कमिटी विल डिक्लेअर दोन्ही नाव. Okay. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.